नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। सोनी हिंदी चॅनल आयोजित करते तशिले इंडियाज बेस्ट डान्सर सीझन 2 नृत्य स्पर्धेत भाग घेते तसा सगळ्यांना प्रोत्साहन आणि समर्थन देऊ जाय म्हण टीव्ही रियालिटी शो चॅम्पियन संकेत गावकर हेमी विनंती केला। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग करून उलयले संकेत गावकर आतापर्यंत 4 राष्ट्रीय चॅम्पियन जावन घेऊन 5वेच्या राष्ट्रीय चॅम्पियनशिपाक कर्नाटकाच्यान एकलोच भाग घेतात असा। हेतूत जिखून नॅशनल लेवल रेकॉर्ड करचो विचार असा। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला बेळंबार खेड्या गावात एक गरीब कुटुंबात जन्माक येयले संकेत गावकर 6वी शिकतनात नृत्य कलेत आसक्त जाल्ले। स्वतः आसक्तीन नृत्य शिकले। नृत्यात जास्त आपल्याक समर्पित करून घेऊन सांस्कृतिक लोकात ओळख करून दाखयले। तसेच राज्याच्या उच्च स्तराचेर आणि उच्च स्पर्धेत भाग घेऊन 100पेक्षा जास्त पुरस्कार प्राप्त करून गेलात। आतापर्यंत 4 नॅशनल लेवल चॅम्पियनशिपात भाग घेऊन चॅम्पियन झालात। आता 5वेचे नॅशनल चॅम्पियनशिपात भाग घेतात असा। मुखाल दिवसाक वोटिंग लाईन सुरू जातली। DID ह्या वेळाचेर दिल्लो प्रोत्साह समर्थन आशीर्वाद आता बी परत एक पटी दिया म्हणते मी विनंती केलात। नमस्ते सगळ्याक, हा तुमकां संकेत गावकर। सो हे ऑक्टोबर 16-17 सॅटर्डे संडेच्यान इंडियाज बेस्ट डान्सर सीझन 2 स्टार्ट जाते आसा। रात्री 8 घंटेच्यान 9 घंटेपर्यंत सोनी टीव्ही हिंदी चॅनलार। सो हांव तर परफॉर्म करतलो। सो आतापर्यंत 4 शो विन जाला हांव। आता म्हाका 5th चॅम्पियनशीप। सो प्लीज तुमगेल सगळ्यांक सपोर्ट जाय, प्लीज सपोर्ट करा म्हाका आनी आशीर्वाद दिया। कित्याक म्हटल्यार कर्नाटकाच्यान हा एकलो सिलेक्ट जाला। सो त्यासाठी म्हाका सपोर्ट करा आणि फायनल पर्यंत म्हाका विन करा। थँक्यू। सोऱ्याच्या नशेत आवयक आणि बहिणीक बंदुकीचो फार मारून खून केली घटना सिद्धापूर तालुक्यात घडली। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सिद्धापूर तालुक्याच्या कुडगुंद निवासी जयवंत नारायण हलसर हेणे आपल्या आवयक आणि बहिणीक बंदुके फार मारून खून केलो। नवरात्रीच्या निमित्तान पद्धतीप्रमाणे आवय आणि बहीण घर सफाई करतेत आशिल्ले। तेजेन जेवण तयार करूक वेळ जालो। आरोपी जयवंत गावठी बंदूक घेऊन रानात शिकारी करूक गेल्लो। घरात परत येईल तेन्ना जेवण तयार जालें ना म्हणून झगड सुरू केलो। तेणी हातात आशिल्ली बंदूक घेऊन आवयक आणि बहिणीक फार मारलो। आवय आणि बहीण जाग्यार मरण पावले। ह्या वेळाचेर बापूय घरात ना आशिल्लो। सिद्धापूर तालुक्याच्यान सुमार 30 किलोमीटर पयस रानात आशिल्ले कुडगुंद गावात ही घटना घडिल्ल्यान पोलिसांक माहिती मेळ्ळी ना। गांवच्या लोकांनी बी हे प्रकरण गपचूप धापून घालूक प्रयत्न केले, पण अखेरेक रात्रीन पोलिसांक माहिती मेळ्ळी। जाग्यार येयले सिद्धापूर पोलिसान आरोपीक अटक केले। शिकार करच्या नादात आशिल्ले जयवंत अखेरेक आपल्या आवयक आणि बहिणीकच शिकार केलो। समुद्रात पोहूक गेल्या 4 युवकाले बुडते तशील त्यांना रक्षण केली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा गोकर्ण बिचाचेर घडली। उत्तर प्रदेशाच्या कानपूरचे 21 वर्ष वयाचे तेजस्वी विरजे मोहन सिंग, बिदर जिल्ह्याचे कमलानगर निवासी 20 वर्ष वयाचे उमाकांत वासुमती, बेळगावचे 20 वर्षाचे निषाद राघवेंद्र कुलकर्णी आणि बिहारचे 20 वर्ष वयाचे निशांत सिन्हा पटका हेमी समुद्रात बुडतेत आशिल्ले त्यांना हेमगेले रक्षण केले। हेमी सगळे बेंगळूरचे PES कॉलेजाचे विद्यार्थी जावन आसात। गोकर्ण कुडले बिचाचे प्रवासाक येयले। 11 विद्यार्थी मेळून प्रवासाक येयले। सगळे समुद्रात पोवंक उतरिल्ले तेन्ना 4 लोक समुद्राच्या पाळा शिरकोवन घेवन बुडतेत आशिल्ले। हे पळयले लायफगार्ड आणि प्रवासी मित्रांन हेमगेले रक्षण केले। सुमार 200 वर्षाचो इतिहास आशिल्ले कारवारचे मुडगेरी श्री सातेरी म्हाळसा देवीले देवस्थानात महानवमीच्या निमित्तान विशेष पूजा आणि अन्नसंतर्पण कार्य झाले। कारवार तालुक्याच्या मुडगेरी आशिल्ले श्री सातेरी म्हाळसा देवील्या कुळावी आणि भक्त लोकांन ब्रेस्ताराक महानवी निमित्तान पूजा आणि तसेच अन्नसंतर्पण कार्य केले। दर वर्ष महानवमी हांगा धार्मिक कार्य उमेदीन जाता। तसेच ह्या वर्साक बी महानवमीचो उत्सव सादर जालो। सोनार समाजाच्या लोकांनी कुळावी देवीजवानीशिली श्री म्हाळसा देवील्या ह्या उत्सवाक खूप लोकांनी भाग घेऊन देवीक आपली सेवा अर्पण केले।
नमस्कार, हांव नागेश महादेव वेर्णेकर मडगेरी, म्हाळसा श्री संतरी म्हाळसा नारायणी देवस्थान मडगेरी संस्थानाचो अध्यक्ष आसा. हें आमगेलें देवस्थान जवळ जवळ 200 वर्सांचे 200 ते 300 वर्सांचो तेका इतिहास आसा. पोर्तुगीजा टायमार गोंयच्यान आमगेले समाजाचे लोक वाटाबाटी जाता म्हण घेवन थंयच्यान देवीलेक दीप घेवन तसो घेवन गोवाचे मार्गे मडगेरी येयले आनी त्या 300 वर्सां फाटीं हांगा ती स्थापन केली. त्या लागून आतां पर्यंत 3 देवस्थानां बांदून जाले. आतां हे सद्या बांदून घेवन 21 वर्सां जाली. हाजी पुनर्प्रतिश्ठापना 2001 साली जाल्ले. आज ह्या महानवमीक सगळे आमगेले भक्तगण आनी कुळावी लोकांक मेळून हांगा पुजा उरता आनीक आतां अन्न संतर्पणाक बी प्रोग्राम उरता. पिवची उदकाची सवलत ना जाल्यार त्या गावात लोकजीवन करचे तरी कशे जाल्यार वैलवाडा ग्रामपंचायत भागातले बोडजूक हिंगा गेल्या 10 वर्सांच्यान पिवची उदक ना. किलोमीटर पयस वचून लोकांक पिवची उदक हाडचे पडटा. कारवार तालुक्यात जाय तितले गांव आसात, थंय गिमात पिवची उदक मेळना. टँकर किंवा पयसल्यान उदक हाडून घेवचें पडटा. पण कारवार तालुक्याच्या वैलवाडा ग्रामपंचायती भागा येवचे बोडजूक हांगा वर्साचे 12 म्हयने पिवची उदकाची समस्या उरता. बोडजूक हो गांव काळी न्हंयच्या मदीं आसा. तशें म्हूण हांच्या भांयक खारी उदक येता. गीम पावस हांच्या लोकांक पिवची उदकाचो त्रास काडची परिस्थिती आसा. वैलवाडा ग्रामपंचायती वतीन हांगा उदक सोडतात, पण हें उदक बोडजूक हांच्या सगळ्या वाड्याचेर पावना. गेल्ल्या 10 वर्सांच्यान ही समस्या आशिल्ले बद्दल ग्रामपंचायतीक सांगल्यार बी आजुनी कितेंच क्रम घेयना म्हणून स्थानीक लोक आरोप करते आसात. रामनगरात घरामुखार थांबिल्ल्या ट्रकांतल्यान डिझेल चोरी जावचे प्रमाण वाढते आसा. रामनगरात खूब इतले दिसानंतर घरामुखार थांबून आशिल्ल्या ट्रकचे डिझेल चोरी जावचे प्रकरण परत सुरू जाला. रात्रीन पोलीस गस्त घालनात म्हण नागरिक आणि ट्रक मालक तक्रार करते आसात. सद्याक डिझेलचे भाव वाडलात, तशेंच जड वाहनाक काम ना, तेजेन ट्रकात भरिल्ले डिझेल चोरी जातरीत नागरिकांक त्रास जाते आसा. पयस वयतल्या ट्रक मालकाक रात्री डिझेल चोरी जाल्ले खबर ना जाल्यार तेमी तशेंच ट्रक घेवन वयतात. तेजेन वाटेत ट्रक बंद जातरीत तेमकां डिझेल चोरी जाले बद्दल कळटा. तेजेन डिझेल चोरी करतल्याक बग्गी पकडू जाय अशी मागणी नागरिक करते आसात. एक नजर घाल्या शुक्रारच्या पंचांगाचेर. ब्रेस्टवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 12 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. ब्रेस्टवाराक मेळिल्ल्या 12 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसांपैकी कारवारात 3, अंकोला 3, कुमटा 2,
मुंडगोड 4 पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,844 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळिल्ली। त्यापैकी 54,916 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 144 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 784 लोक मरण पावलात। आयज येतलो न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।